पेडण्यां रवींद्र भवन हे पेडण्यात येवपाचें आसा। बेगीनूच ह्या संदर्भात निविदा काडटले। पयल्या टप्प्या खातीर अदमासीक खर्च सुमार 96 कोटी आसा। पेडण्यां रवींद्र भवना खातीर 50,000 चौखण मिटर जमीन दिल्ली आसा, अशें मंत्री गावडे हांणी मुखार सांगलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। फायनलायज स्टेजीचेर आसा। ह्या म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर किंवा 1.5-2 म्हयन्या भितर आमी ऑन द वर्ज ऑफ फ्लोटींग द टेंडर। काही टेक्निकली गोष्टी जर अरोज जर सायन जाल्यार आमी जमीन ट्रान्सफर केल्ले आसा, तेजो लायन डायग्राम आमी ऑलरेडी केल्लो आसा। मुखावेले एका ते EFC भितर येतले, पण बरे तरेचे ब्युटिफूल रवींद्र भवन, म्हणजे जे आतां आमची रवींद्र भवन जी आसात जी आसा तेजे पेक्षा डिफरंट रवींद्र भवन पेडण्यान हाडपाचें। कशें आसा, थोडोसो 500 जर काडलो न्ही जाल्यार बरें मेळपाक शकता। तेजें उदाहरण जर कितें जर आसतलें जाल्यार तें आमचें पेडणेचें रवींद्र भवन आसतलें। इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां। कितली सर जागा स्क्वेअर मिटर घेतल्या? ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड आमी ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चरा कडेन पोजिशनाक आसा। आमी ऑलरेडी हो प्रोजेक्ट जो आसा तो GSIDCक आमी ऑलरेडी धाडिल्लो आसा। GSIDCन लायन एस्टिमेट करून आमकां परत एप्रुवला खातीर धाडिल्लो आसा। बाय दीस 8 days or 15 days ऑफ टायम आमी ताका एप्रुवल दितले आनी मागीर डिझायनींग आनी बाकीचो सगळो विशय सुरू जातलो। सो हें करता सगळें म्हणल्यार आमगेले जवळ जवळ 1.5-2 म्हयने ते 2.5 म्हयने सुमार वयतले। बाय मेन टायम आनी कितें काही गोष्टी टेक्निकल गोष्टी जर न उद्भवल्यो जाल्यार फास्ट क्विक जावपाक शकता। कारण दोतोर गोंयचे मुख्यमंत्री तांचे सुद्दां हें आसा की पेडणे सुद्दां आमच्या प्रायोरिटी दिवपाक जाय। म्हाकाय तें दिसता। हांव डे वना पासून सांगता, पण जागेचो अभाव आसल्या कारणान तें जालें ना। पण आज पेडणेकारांच्या आशिर्वादान आणि बाकीच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आज हे सगळे काही गोष्टी घडून येतात। त्या खातीर आमी धन्यवाद म्हणपाक जाय, आभार व्यक्त करपाक जाय। सरकारूय तुमचे सगळ्यांच्या पेडणेकारांचे हांव आभार व्यक्त करतलो, कारण सरकार हें फक्त इलेक्टेड मेंबराचेर चलना। सरकार हे जे सहकारी जे आसात किंवा लोक जे आसात, लोकांचे सहकार्य जर असलें जाल्यारूच ते बरे तरेचें सरकार चलोवपाक शकता। आणि प्रोजेक्ट हे जे आसात ते फक्त लोकां खातीर आसात आणि लोकांची कितें इच्छा अपेक्षा जी आसात ते पूर्ण करपा खातीर आज आमी हांगासर आसात। येस, थँक्यू सर। आत्तां आमी हें करपाक शकना, बट टेंटेटिवली इट वील बी ऑलमोस्ट 96 to 97 crores। येस।